जनतेची इत्सा आसा भाऊन एकदा तरी मुखेलमंत्र्याच्या पदाचो भार पेलचो म्हण पत्रकारान विचारिल्ल्या प्रश्नाक भाऊन जाप दिल्या। ते म्हणटा आमचे संस्कार आमची पद्धत आसा, आमी केन्नाच काय मागिना। जे काम पक्ष सांगता ते काम आमी करतात, पक्ष सांगता ते काम आमी प्रामाणिकपणान करता म्हण केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक उलयल्यात। RDX खातीर पर्वरीच्यान गौतम शिरोडकार। आम्ही सदांच म्हटलं आम्ही आमचे कार्यकर्ते की आमचे संस्कार आमची पद्धत आसा, आम्ही केन्नाच मागना पक्षाकडे। पक्ष जी भूमिका दिता ती पार पडटात। आतापर्यंत आम्ही तेच केल्ले आसा, हाज्या फुडें तेच करतले की आम्ही केन्ना आमची इच्छे घेना। पक्ष सांगता ती ते प्रामाणिकपणे काम करप हे आमचे संस्कार, ते हातून आम्ही फुडें वचप। गोंयांतले जे तमाम जनता आसा तेंचें मत आसा की भाऊन एक टायम तरी मुख्यमंत्री जावचो। त्या बद्दल तुमची कितें वैयक्तिक प्रतिक्रिया? हे पळय, ही त्यांची इच्छा आसा, त्यांनी इच्छा योग्य मनशा कडेन पावोवची, पार्टी कडेन पावोवची। आमचे म्हणणे काय ना, तशें जर पावयलें जाल्यार तुमी रेडी आसतले गोंयांत? तेच म्हटलं न्ही, गोंयाचोच विशय न्ही। जे कितें सांगता ते काम आमी करपाक तयार आसात। सपोज जे कितें जबाबदारी आतापर्यंत दिल्या ते परत परत त्या खातीर सांगता की आमकां मागपाची ही पद्धत आनी संस्कार आमचेर ना। त्यामुळे पक्षनिश्ठ आमी पक्षा खातीर काम करता, देशा खातीर काम करता, स्वता खातीर काम करिना।